देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांतले गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीताचो स्मरणोत्सव कार्यावळ आयोजित केल्ली। पणजेंतल्या कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत ही कार्यावळ जाली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्याचे मुखेल सचिव, हेर खात्याचे सचिव, वडील अधिकारी, शाळा आनी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी हे कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। वंदे मातरम गीत गायन जाल्या उपरांत ह्या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या राष्ट्रीय गीताचे महत्व स्पष्ट केले। आज आम्ही हे गीत म्हणता असताना सर्व धर्म समभाव सगळ्याक एकीकडे हाडपाचे। आमच्या भारत देशाचे म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले असत जाल्यार ह्या गीतांतल्यान ती निर्माण जाता। तुम्ही पळयशा आसत जाल्यार कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो भारत देश विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश आणि विविध धर्म हातूंतल्यान आणि विविध जाती हातूंतल्यानय विंगड जाल्लो आसा। बट तरी सुद्धा हाजी एकता आणि अखंडता भारत देश वो एक आसचो, अखंड आसचो ह्या गीताच्या प्रेरणेंतल्यान आसा। आणि तेन्नाच ह्या गीतेच्या प्रेरणेंतल्यान आमी म्हणटा आमचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी लाला लजपतराय पासून सुब्रमण्यम भारती पर्यंत आणि अरबिंदो पासून स्वतंत्रवीर सावरकर पर्यंत हांच्यांनी ह्या गीतांतल्यान प्रेरणा घेतली आणि ह्या देशाक आपले समर्पण त्याग करपा खातीर सातत्यात आमी आमच्या मुखार रावले। आमी तर आजूय याद करता म्हणजे अंदमानच्या त्या जेलींतल्यान म्हणजे स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्यांनी त्या भिंतीचेर वंदे मातरम हे गीत म्हणजे तांच्यांनी ते बरोवन दवरले। आयजूय बी तीच प्रेरणा मेळटा, पळोवपा खातीर मेळटा।